इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2025 गोमंतकाच्या वतीन आमी हो घडोवन हाडिल्लो आसा, जेणे करून गोंयच्या मातयेंतल्या अभियंत्यांक उर्बा मेळपा खातीर तांकां पुरस्कार हो आमी फावो करता. फक्त राज्य पातळी वयले न्हू जाल्यार देश तशेंच आंतरराष्ट्रीय पावंड्या वयले जे गोंयच्या मातयेंतले अभियंता आसात तांकां हो पुरस्कार हे सेगीत आमचे दुसरे वर्स आसा 2025तले. आमी ह्याही वर्सा अभियंत्यांक गोंयच्या तांची उर्बा तांकां प्रोत्साहन दिवपा खातीर हो अवॉर्ड्स सुवाळो घडोवन हाडिल्लो आसा. कांय खिणा भितूनच गोमंतकाच्या वतीन हो इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2025 सुवाळो सुरू जातलो. चला तर या पळोवयात इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2025. फाटलो म्हयनोभर आमी ह्या इंजिनियर्स डेची तयारी करतात आनी म्हाका आतां दिसपाक लागला हांवूय इंजिनियर जालां. इंजिनियर्स डेचो हो आमचो दुसरें एडिशन. हांगा हाजीर आसात गोंयचे नामनेचे आनी प्रामाणीक उद्योगपती अनिल बाब खंवटो, राहुल देशपांडे, आमचे CEO उदय जाधव, रोहित लिंबयेजी, संदीप नाटकर्णी, आमचे सगळे ज्युरी मेंबर, अवॉर्डीज आणि हांगा मोठे संख्येन हजर आशिल्ले गोंयचे अभियंते. गोमंतक इंजिनियर्स डे दुसरे वर्स करता. आमी तो कित्याक करतात? हांव काय इंजिनियर न्हय, म्हाका दिसपाक लागला जर हांव इंजिनियर जायना. आमी इतल्या खातीर करतात कारण म्हाका दिसलें की आमी जेन्ना 2 वर्सां पयलीं हो प्रकल्प हातान घेवपाचो थारायलो तेन्ना गोंयान भितर एकय इंजिनियर्स डे जायनाशिल्लो. पूण ह्या वर्सा आमी पळयलें जाल्यार 3 इंजिनियर्स डे जातात. हांगा संदीप नाटकर्णी बसला. पोरूं आमी जेन्ना इंजिनियर्स डे केलो तेन्ना विश्वेश्वरैयाचो फोटो ताणें आमकां PWDंतल्यान हाडून दिल्लो. अंदू आमी जेन्ना पळोवपाक गेले जाल्यार PWD आपल्यालो इंजिनियर्स डे करता. त्या भायर मडगांवां एक इंजिनियर्स डे जाता. म्हणजे आमी जेन्ना एक वाट घालून दिली ती वाट फुडें व्हरतना बाकीच्योय संस्था, विशेश करून गोंयचे PWD इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हांकां इंजिनियर्स डे करन दिसता, आपले इंजिनियर्स तांचो भोवमान करन दिसता. ही म्हाका दिसता आमच्या खातीर एक व्हड अभिमानाची गजाल. आज आमी जे इंजिनियर्स हांगा वेंचून काडल्यात ताका एक वेगळो आयाम आसा. आयाम हांव इतल्याच खातीर म्हणन कारण सदांचे अशे इंजिनियर्स न्ही, अशे कांय इंजिनियर्स आसात जे BE जाल्यात पूण तांणी ठरयलें की ना आपूण एग्रो फार्मान वतलो. कांय इंजिनियर्स अशे आसात जाणीं ठरयलें की सस्टेनेबिलिटीन आमी काम करतले. कांय इंजिनियर आनी अशे आसात जाणें अशे वेगळी क्षेत्रांत वेंचून काडले आनी तातूंत तांकां काम करन दिसता. आज आमचे मदीं राहुल देशपांडे आसात. राहुल देशपांडेकय लोक एक अपरायट इंजिनियर म्हणून वळखतात. कांय वर्सां पयलीं जेन्ना वेगळीवेगळी कामां चलतालीं ताचे दोश दाखोवन दिवपाचें काम तांणी केलां. तांकां आमी विशय दिला सस्टेनेबिलिटी, गोंयचो स्वयंपोशक विकास. स्वयंपोशक म्हळ्यार कितें? बिल्डिंगे बांदल्यो, व्हडले व्हडले एलिवेटेड रस्ते आमी पळयतात. पेडणे टू काणकोण मेरेन जॉयन जाल्ले रस्ते वयल्यान वतले सगळे लोकांक दिसचेच ना. इतले एका अर्दान जाता जाल्यार दुसऱ्या अर्दान पळयतात आमी खेड्यान, ल्हान ल्हान खेड्यांनी व्हडले व्हडले रस्ते तयार जातात. लोक बोवाळ मारतात, अरे हे रस्ते हांगा व्हडले व्हडले जे पळय भायल्यान जे पळय बिल्डर येवपाक तांचे खातीर बांदतात काय कितें? व्हडलें आंदोलन मडगांव कांय दीस पयलीं जालें. ते लोक म्हणटाले की हांगा कोल ट्रान्सपोर्टा खातीर रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग जाता काय कितें? हे सगळे जेन्ना विशय आमी विचारान घेतात तो विचार की सस्टेनेबल गोंयचो मनीस, आमी म्हणटात आतांच गोंयचो मनीस आपली वळख विसरला आनीक 20 वर्सान कितें जातलें. म्हणून आमकां जो पळय गोंयचो विकास जाय तो विकास स्वयंपोशक गोंयच्या मनशाचो विकास जाल्लो असो आमकां जाय. तो विकास जातलो काय कितें? तो विकास जायना जाल्यार आमी कितें करूंक शकतात? एक दबाव, एक शक्ती आमी निर्माण करूंक शकतात काय कितें? गोंयचे गोमंतकाचो जर उल्लेख करन दिसता जाल्यार आमी कितलेशे वर्सां तुमी जाणात पर्यावरणाचे लढे गोमंतकान सतत आपल्या हातान घेतल्यात. वेगवेगळे विशय, मायनिंग धरून ते वेगळे इंडस्ट्री धरून ते जे जे कितें पर्यटनाच्या क्षेत्रांत जे जे कितें चल्लां ताजी दोंगाबोंगां दाखोवपाचो प्रयत्न आमी केला. लोकांक जागोवपाचो प्रयत्न केला. लोकां मदीं एक जागृती निर्माण करपाचो प्रयत्न केला. म्हाका दिसता इंजिनियर्स डेक हे इनामां दितनाय आमच्या मनान तोच उद्देश, तोच हेतू आसा, तोच हावेस आसा. आनी तो म्हळ्यार अशें की हें गोंय जें आमच्या पुर्वजांनी आमच्या हातान दिल्लें तें फुडें
फुडले पिळगे कडेन सोंपयतना अशी एक देख, अशें एक उदाहरण किंवा असो एक मुवमेंट तयार करया जातून भितर आमी सगळे एकठांय जावन गोंय वाचोवपाचो प्रयत्न करतले. आमी जे आमचे ज्युरी वेंचून काडल्यात तांचोय तोच ध्येय आसा आनी आमी अवॉर्ड्स दितनाय तेंच पळयलां. एक इंजिनियर तयार जालो, ताणें खूब पयशे केले, व्हडल्यो व्हडल्यो इंडस्ट्री तयार केल्यो. हे ताजें काम आसा ती पयशे निर्माण करप किंवा पयशांची शक्ती निर्माण करपाची गरज आसाच. पूण त्या भायर आमी आमचें गोंय, जें सुपुल्लें गोंय म्हणटात, तें फुडें कशें व्हरतात, फुडें कशें व्हरतले, फुडले पिळगेच्या हातान ते कशें दितले, हो म्हाका दिसता हेतू आमी बळगिला गोमंतकान. आनी म्हणून आमकां हो इंजिनियर्स डे मोठ्या दबाज्यान तयार करचो दिसता. ह्या गोमंतकाचो संपादक म्हणून हांव तुमचे मुखार उबो रावलो. अशे तरेचे इव्हेंट आमी करतात, पूण लक्षांत घेयात गोंयचो एक तेजीवंत, फांकेवंत आनी खडेगांठ न्यूजपेपर म्हळ्यार गोमंतक. तसोच आमचो खडेगांठ आक्रमक आमची मिडिया आसा गोमंतक टीव्ही. हे तुमी लक्षांत धरपा, हे वर्तमानपत्र तुमच्या घरान आसपा जाय, हे वर्तमानपत्र तुमच्या फाटल्यान आसतलें, हे वर्तमानपत्र गोंयाक फुडें व्हरतलें. तुमी सगळे हांगा आयले, तुमकां सगळ्यांक हांव येवकार दिता. आनी जांकां हांगा इनामां मेळ्ळ्यात तांकां हांव पयलींच तांकां धन्यवाद दिता, तांकां परबीं दिता. इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2025 ह्या गोंयच्या मातयेंतल्या अभियंत्यांक जेंका जेंका हे पुरस्कार फावो जाले गोमंतकाच्या वतीन तांचे कडेन आमी भासाभास करुया, तांच्यो प्रतिक्रिया कितें आसात त्यो जाणून घेवयात. तर आमच्या बरोबर आसा गोंयच्या मातयेंतले अशे अभियंते राहुल देशपांडे. तांच्यांनी फक्त गोंय राज्यानूच न्हय जाल्यार भायल्या आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर काम केलेलें आसा. युएसएक तेंच्यांनी थंयच्या गव्हर्मेंटा खातीर काम करून एक बरी तेंच्यांनी सद्या गोंया राज्यांत तेंच्यांनी खूब एक तेंचें बरें योगदान आसा. सर, तुमी बरें एक प्रेजेंटेशन दिलें, त्याच बरोबर सस्टेनेबिलिटीचेर तुमी खूब कितें उलोवप केलें. आयज ह्या इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड्स गोमंतकाच्या वतीन आमी घडोवन हाडटा. कशें कितें दिसता आनी ह्या फुडल्या पिळगे खातीर जे तुमी प्रेजेंटेशनान विचार मांडले ते हांगा मातशी तुमी सांगचे अशें म्हाका दिसता. हो जो आजचो सुवाळो जालो खूब बरो आशिल्लो. इट्स व्हेरी गुड. इट्स फॉर द फर्स्ट टायम दॅट engineers आर बीन felicitated and all star engineers were there, and it was good to see that their talents and the work that they have done have been appreciated and recognized. As far as the projects which I have today presented are all projects that have been worked on collectively by a lot of people, including me. And this is towards sustainability in terms of land use, traffic, and garbage. And it's important that these matters are being addressed and taken forth, not only for today's time, but even for the future and for the next generations. Thank you. थँक्यू सर. तुमची उपस्थिती खूब खूब मोलादीक आशिल्ली. देव बरें. आमच्या बरोबर आसा गोंयचे चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर. तांकां हो इंजिनियरिंग एक्सलन्स 2025 अवॉर्ड गोमंतकाच्या वतीन फावो जालेलो आसा. तांकां कितें दिसता, कशें दिसता हो पुरस्कार मेळिल्ल्या बद्दल तांकां जाणून घेवया. पयले सुवातेर हांव म्हज्या सगळ्या फेलो इंजिनियरांक हॅपी इंजिनियर्स डे म्हणटा. आनी आयच्या दिसाक इंजिनियर्स डेयाक ऑनर मेळप म्हणल्यार एक स्पेशल ऑनर, बिकॉज इट कम्स ऑन अ डे ऑफ इंजिनियर्स डे. This
award doesn't belong to me. वो म्हाकाच हांव म्हणचो ना कित्याक it belongs to each and every employee and individual of my department. Every person working for my department, because of their dedication, commitment and hard work, that this is made possible. आनी खरेंच बरें दिसता कित्याक गोमंतकाक थँक्यू म्हणूंक सोदता टीव्हीक कित्याक तेमी इंस्टिट्यूट केलो हो अवॉर्ड आनी थ्रू देम एज अ लिडरशीप रोल म्हणून म्हाका मेवलो पूण म्हाज्या डिपार्टमेंटाच्या सगळ्याच्या उद्देशी हो हांवें रिसीव केलो आनी खरेंच हो अवॉर्डा उद्देशी आमकां एक मोटिवेशन आनी एक एनकरेजमेंट टू परफॉर्म बेटर पूण त्याच बरी हांव म्हणूंक सोदतां एक कंप्लेक्शन जावचें न्हू आमकां ह्या अवॉर्डा उद्देशी कित्याक पब्लीक सर्वीस खूब स्कोप आसता आयज पब्लिकाक कसो सुविधा मेळची कशी सर्वीस फास्ट जावची कसो इलेक्ट्रिसिटी पावर आमी जेन्ना तो ट्रीप जाता फास्टस्ट रिस्टोर करून लोकांक एक बरी कित्याक आयज इलेक्ट्रिसिटी म्हळ्यार एक नेसेसिटी आनी विदावट इलेक्ट्रिसिटी खरेंच जगपाक डिफिकल्ट जाता सो जेन्ना आमी सर्वीस हो अवॉर्ड म्हणटा खरेंच आमी आनिकूय ही सर्वीस बरी करपाक एक आमकां एक ह्या अवॉर्डा उद्देशी आनीक आमकां एक उर्बा मेळटली आनीक हांव गोंयच्या लोकांक म्हणूंक सोदतां सांगूंक सोदतां होय I will ensure with my department that this service we will try to make even better and we will see that all the kind of services which are available through us, we will see that, people get it easy access and we'll see that we get a reliable and a quality and a safe power to the people of Goa. देव बरें करूं आणि हो अवॉर्ड मेळ्ळ्या बद्दल तुमकां अभिनंदन. आमच्या बरोबर आसा EDCचे MD बालचंद्र आंगले तांकां हो इंजिनियरींग एक्सलन्स 2025 अवॉर्ड गोमंतकाच्या वतीन फावो जाल्लेलो आसा त्यांची प्रतिक्रिया आणि तांकां कशें दिसता विचारुया. सर खूप खूप अभिनंदन तुमकां हो अवॉर्ड फावो जाल्या बद्दल. Thank you. A big thank you to the Gomantak group for giving me this award. It's an honor and privilege to be here and receive this award on behalf of all the employees of EDC and all the other associate concerns that I have been working over the years. This award is on their behalf because तांच्या contribution आणि तांणी जे support दिल्ल्या बद्दल हे हाका लागूनच आज I've been able to achieve whatever little bit has been able to do for the state and this award is on behalf of them. Thank you. देव बरें करूं आणि हो अवॉर्ड मेळ्ळ्या बद्दल तुमकां अभिनंदन सर. It feels very nice to receive an award. I think we engineers do our duties very selflessly, and means we don't expect any this. But when we get such award, it sorts of increases our wish to do more. So I think it will help me in working for a better tomorrow for the state of Goa. Thank you. आणि तुमकां हो अवॉर्ड लाभल्या बद्दल देव बरें करूं आणि अभिनंदन. Thank you so much. गोमंतकान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या पुरस्कार सुवाळ्यात आमच्या बरोबर जांकां पुरस्कार फावो जालो ती डॉक्टर नीना पानंदीकर आमच्या बरोबर आसा. तांकां विचारुया की तांकां कसो कितें दिसता हो भोवमान सुवाळो तांकां पुरस्कार मेळ्ळ्या उपरांत. I am greatly honored to receive this Engineering Excellence Award 2025. And I would really like to thank the entire Gomantak team for giving me this honor. I feel privileged to receive this honor, and I feel that this encourages the engineering fraternity who have shown excellence, particularly in various fields. And Gomantak is, felicitating and honoring them, and that gives them more motivation to perform even better for the cause of the society. म्हाका हांगा चड खुशी जाली की हे पळोवन की म्हजे स्टुडंट्स वरुण आनी ते सोल ट्रॅव्हलिंग वरुण आनी केदार तांकांय हांगा अवॉर्ड फावो जाला. आनी नॉट ओन्ली दॅट माय स्टुडंट फ्रॉम डॉन बॉस्को साई राणे ताकाय बी हांगा अवॉर्ड फावो जाला. सो I am more delighted that my students have also received this award along with me. So अशें हांव सांगूं सोदतां की
हांगा जे हें आसा पळय वुमन इन टॅक म्हणटात ते तांकां म्हाका दिसता की चड चलयांनी स्टेम एज्युकेशन घेवचें आनी तांणी एक हें करचें की तांकां जे पॅशन आसा जे आवड आसा ती तांणी वेवस्थीत आपली ड्रिम्स पूर्ण करचे अँड इट इज पॉसिबल इफ यू हॅव पॅशन इफ यू हॅव द ड्रीम it is indeed possible to make it happen. So thank you very much गोमंतक टीम आणि सगळ्यांक हांव सांगूं शकता हें करपाक सोदतां की आय वूड लायक टू विश ऑल द इंजिनियर्स प्रेझेंट व्हेरी हॅपी इंजिनियर्स डे टुडे. थँक्यू. आणि त्याचबद्दल तुम्ही एक गोंयच्या मातयेंतली अभियंता त्याच बरोबर हांगासर जो विशय येयलो सस्टेनेबिलिटी ताचेर तुमकां कितें गोंया बद्दल आनी ह्या तुमच्या एकंदरीत जी वाटचाल आहा त्या बद्दल सांगपाक दिसता. सस्टेनेबिलिटी हेच आमकां आतांच एक लेक्चर इंजिनियर काकोडकरान दिल्लें आसा. ते सांगतात की सगळे आपल्याचेर अवलंबून आसता. सो आय पर्सनली फील दॅट वी नीड टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन 3 R's: रेड्यूस, रिसायकल अँड रियूज. ते रेड्यूस आसा ते आमच्या हातांत आसता पूण आमी जास्तीत जास्त करून प्रयत्न करपाक जाय की वी हॅव टू रिसायकल अँड रियूज आनी वी हॅव टू एज्युकेट all our school children and that could have effect. Then we could be able to move towards sustainable development in our state of Goa. इंजिनियरींग एक्सलन्स 2025 हातून तांकां पुरस्कार फावो जाल्लेले आसा. अशे 2 जाण इंजिनियर त्याच बरोबर तेंच्यांनी जो एक उपक्रम राबयल्लो आसा तांच्यांनी एक वेवसाय सुरू केलेलो आसा. अशे 2 जाण गोंयचे मातयेंतले तरणाटे आमच्या बरोबर आसा. तांकां पुरस्कार मेळिल्लोच आसा. तांकां पुरस्कारा बद्दल आनी तांच्या व्यवसाया बद्दल त्यांच्या वाटचाली बद्दल तांकां कशें दिसता जाणून घेवया. आमच्या बरोबर आसा वरुण हेगडे आणि केदार बोरकार. देव बरें करूं गौरीश बाब. आनी खूब बरें दिसता. पयलीं म्हणल्यार एक सोल ट्रॅव्हलिंग म्हणून आमी कंपनी सुरवात केल्या. ताजी आयडिया अशीच आशिल्ली की गोंयांक जे लोक येताले तांकां सद्दां दिसतालें की गोंयची एक जी इमेज आसा ती फक्त बिचीस आनी पार्टीज म्हणून आमी बदलपाचो प्रयत्न केला. आनी हातून एक अशें आशिल्लें की आमकां नॅचरल खूब सपोर्ट मेळ्ळो. खूब जाणांक दिसतालें की हें सक्सेसफूल जावचें. ते कशें जावचें हाणें बारीक बारीक लोकांनी तांणी इल्लो आपलो हात घालो. कोणें ट्रेल्सार येवन हात घालो, कोणें आमकां फॅमिलीन सपोर्ट केलो खूब. आमच्या आवय बापायनी आमच्या फॅमिलीन बाकीच्या फॅमिलीन खूब सपोर्ट केलो. अँड ऑल द पीपल ऑफ गोवा वॉन्टेड दीस टू बी सक्सेसफूल. सो दॅट इज वाय वी फील की आमकां इल्ले तातूंत यश मेळत गेला. आनी ही फक्त सुरवात आसा. आमकां फुडें खूब व्हरपाक जाय हे बी. तुम्ही पयलींच्यान वांगडाच फ्रेंड? हय, आमी पयलींच्यान चायल्डहूड फ्रेंड्स. वी आर टुगेदर फ्रॉम KG1 टिल इंजिनियरींग एंड पर्यंत आसा. आनी बोथ इंजिनियर्स बाय प्रोफेशन. ही इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर एंड आय एम मेकॅनिकल. आनी जस्ट एज वरुण सेड, सगळ्यान पयलीं म्हाका गोमंतक टायम्सांनी धन्यवाद दिवचे दिसता. आनी दुसरी म्हणजे वॉट वरुण वॉज ट्रायंग टू से इज की गोंयची जी इमेज आसा तो बदलपाचो जो प्रयत्न आसा तातूंत एक मेन गोश्ट येता ती म्हणजे आमची लोकल कम्युनिटी. आमकां दिसता की हाव इफ यू कॅन एक्चुअली एक्सप्लोर द प्लेस बाय कनेक्टिंग विथ द लोकल कम्युनिटी दॅट इज वेन यू एक्चुअली गेट टू नो वॉट द प्लेस इज फॉर. आनी आज आमकां खूब प्राऊड फिलींग दिसता दॅट वी आर कनेक्टेड विथ मोर दॅन 120 कम्युनिटी होस्ट्स who come from various different areas like farmers, artisans, artists, musicians, homeowners, bakers. अशा वेगवेगळ्या लोकांकडे आम्ही आज पावतात आणि all these tourists who are coming to Goa are now able to experience Goa in the real sense. That is what we are here for. तुमकां देव बरें करूं. एक गोंयचे यंग तरणाटे तुम्ही, त्याचबरोबर तुम्ही एक वेवसाय सुरू केलो सोल ट्रॅव्हलिंग, आणि त्याचबरोबर तुमकां हो इंजिनियरींग एक्सलन्स 2025 गोमंतकाच्या वतीन पुरस्कार फावो जालो. त्या खातीर तुमकां खूब खूब देव बरें करूं. आनी एकले अशें आमच्या बरोबर गोंयच्या मातयेंतले अभियंता आसा चैतन्य मलीक. तेंचे डॉक्टर मलीक्स फार्म म्हणून खूब फामाद जालेले आसा. तांकां हो इंजिनियर एक्सलन्स 2025 गोमंतकाच्या वतीन हो पुरस्कार फावो जालेलो आसा. तांकां कशें कितें दिसता तेंच्या कडल्यान जाणून घेवया. खूब खूब अभिनंदन तुमकां हो पुरस्कार फावो जाल्या बद्दल. कशें कितें दिसता?
थँक्यू सो मच. हांव खरेंच गोमंतक समूह जो आसा ताका खरेंच थँक्यू म्हणटा की ताणें म्हाका हो अवॉर्ड दिलो आनी म्हाका चूज केलें. खूब बरें दिसता आयज की खरेंच आमी जे इंजिनियर्स आसात तांकां कोण तरी रिकॉग्नायज करता, एक आमकां आमचें एक कॉन्ट्रिब्युशन आसा ताका रिकॉग्नायज करता. आनी आमचे सारके इंजिनियर्स जे इंजिनियरींग सोडून काही वेगळ्या फिल्डान वेगळें कितें तरी निर्माण करपाक भायर सरल्यात, सो तांकां सुद्दां रिकॉग्नायज करता. मोस्टली कितें जाता की इंजिनियर्स म्हणजे फक्त जे इंजिनियरींग फिल्डान आसता तांच्या बद्दलूच रिकॉग्निशन आसता, पण इंजिनियरींग सोडून सुद्दां भायल्या फिल्डान जे गेल्ले आसात तांकां रिकॉग्नायज केल्ल्या बद्दल हांव गोमंतक समूहाचे खरेंच आभार मानता. थँक्यू. तुम्ही इंजिनियरींग केलेल्याचो हातून कितें असो तुमकां फायदो जाता, कारण हे क्षेत्र एकदम वेगळे आशिल्ल्या कारणान? इंजिनियरींग जे आसा न्ही, इट क्रिएट्स अ फावंडेशन ऑफ युअर लायफ. दिस इज वॉट आय फील की तुमी केन्नाय इंजिनियरिंगान जे कितें शिक्षण घेतलां, भले द टॉपीक मे बी डिफरंट, पण तुमचो जो एक प्रकारचो तुमची ब्रेन डेव्हलपमेंट आसा किंवा एक प्रकारचो एटिट्यूड तुमचो जो डेव्हलप जाता टू टॅकल द प्रॉब्लेम्स, दॅट ऑलवेज हेल्प्स इन एनी बिझनेस दॅट यू गो. मे इट बी एग्रीकल्चर, मे इट बी टुरिझम, मे इट बी एनीथींग. ओके, सो म्हाका दिसता की तें म्हाका जे ट्रेनींग मेळ्ळें 4 वर्सां भितर, जे आमी ग्रायंड केलें किंवा ज्या पद्दतीन आमी सगळें जे काही प्रॉब्लेम्स आशिल्ले ते टॅकल करपाक शिकले, ते खूब आमकां आयज फायदो जाता त्या गोश्टींचो. जे भले ते काही सिव्हिल इंजिनियरिंगातले काही कॉन्सेप्ट्स आसतले, जे मॅकॅनिकल इंजिनियरिंगातले कॉन्सेप्ट आसतले, आयज आमी आमचे डेअरी फार्मिंगाचे जे आसा ते मॅक्झिमम जे ऑपरेशन्स आसा ते ऑनलायन इंटरनेट बेस्ड आसा, आमचे वेबसायट्स आसात. सो हे सगळें जे आसा दॅट इज फायनली कोर इज इंजिनियरींग. सो दॅट हॅज हेल्प मी अ लॉट इन माय एंटायर बिझनेस. तुमकां हो पुरस्कार फावो जाल्या बद्दल खूब खूब अभिनंदन. थँक्यू सो मच. थँक्यू. आमच्या बरोबर आसा अशे गोंयच्या मातयेंतले अभियंते जे बापूय आनी पूत जावन आसा. तेंच्यांनी एक उद्देग सुरू केलो आनी आयज तांकां हो इंजिनियरींग एक्सलन्स 2025 गोमंतकाच्या वतीन तांकां फावो जालेलो आसा. तांची प्रतिक्रिया जाणून घेवया. आमच्या बरोबर आसा श्रीकांत परोळेकर, त्याच बरोबर सुशांत परोळेकर सर. कशें कितें दिसता तुमकां हो पुरस्कार फावो जाल्या बद्दल? ह्या बद्दल हांव गोमंतक टीव्ही आनी गोमंतकाचे आभार मानता की तांकां लागून हो म्हाका भोवमान फावो जालो. आनी ताका लागून आमी दोगूय आनी आमच्या कंपनीच्या सगळ्या सहकाऱ्यांच्या वतीने हांव तुमचे आभार मानता. जशें की तुमच्या पुतांनी तुमकां हातभार लायलो हो वेवसाय सुरू करपाक, सो तुमची कशी जर्नी सुरू जाली? म्हणजे तुमच्या बापायन हो उद्योग स्टार्ट केलो, तुमी सुद्दां एक अभियंते. हय सर, हांवें इंजिनियरींग केलां GEC फार्मागुडीसून, आणि आय हॅड अ सर्टन वर्क एक्सपिरियन्स इन सिमेंट. पण मागीर आफ्टर दॅट आय हॅव जॉईन आस्त्रान जॉईन केलो. म्हाका वडिलां कडल्यान भरपूर शिकपाक मेळ्ळें रिगार्डींग नॉट जस्ट इंजिनियरींग, अबाउट बिझनेस, अबाउट एथिक्स, अबाउट वर्किंग विथ पीपल, वर्किंग विथ गोवन्स. जशें आमी सांगलें की मेजॉरिटी आमचे लोक गोंयकार आसात. सो दॅट वॉज माय प्रिविलेज टू use my knowledge, use my engineering, and use his guiding wisdom to grow a Goan-made brand, a Goan-made company in India and abroad. अशें आशा करता की जशें की आपल्या म्हणजे तुमच्या बापायची जो उद्देग आसा ताका एक नव्या जनरेशनाचो एक हातभार मेळ्ळो आनी हो वेवसाय तुमकां सुरू करपाक मजत जाली. गोमंतकाच्या वतीन इंजिनियरींग एक्सलन्स 2025 हो तुमकां पुरस्कार फावो जाल्ल्या बद्दल तुमकां खूब खूब अभिनंदन. थँक्यू. आभार. थँक्यू सो मच. आमच्या बरोबर आसा सोहम प्रभू. हांकां सुद्दां इंजिनियरींग एक्सलन्स 2025 गोमंतकाच्या वतीन हो पुरस्कार फावो जालेलो आसा. तांची प्रतिक्रिया कितें आसा ती आयकून घेवया. पयलीं म्हणटा ते गोमंतक चॅनलाक हांव मनांतल्यान थँक्यू म्हणटा. कित्याक काय म्हळ्यार रेकग्निशन दिलें आनी आय रियली फील नायस अँड हंबल्ड टू अचीव दीस प्रेस्टिजियस अवॉर्ड and to receive these awards from such dignitaries is a great achievement, not only to me but to my entire team. I would like to dedicate this award to my entire team, and yeah, it really feels nice. Thank you. पुरस्कार फावो जाल्या बद्दल तुमकां खूब खूब अभिनंदन. Thank you. So I'm very happy. Thank you to Gomantak. I never expected to get such an award, but I'm happy I got it. This is dedicated to my college, my students, my mentors, everybody who's pushed me to work hard, and most especially my 2 children, who I think are the biggest victims of the hard work put into college. But I love my job, and loving what I do is what makes me happy. And getting an award for it is like the icing on the cake. Thank you so much to Gomantak.
A lot of thanks to the Gomantak Network for awarding me on the Engineers Day. So खूप बरें दिसलें म्हाका की ह्या फावटी स्टुडंट्सांकूय बी एनकरेज करपा खातीर अवॉर्ड दिल्लो आसा म्हणून. आनी अगेन अ बिग थँक्स टू युअर नेटवर्क. इव्हेंट भरपूर बऱ्या तरेन ऑर्गनायज जाल्लो आनी भरपूर यंग इंजिनियर्सांक हे असले इव्हेंट्स मोटिवेट करता, स्पेशली तो एग्रीप्रिनर म्हणून नवो अवॉर्ड. आनी तो इंजिनियरींग आमचो इंजिनियरींग भाऊ म्हणपाक शकता आनी गोंयचो, आनी ताका अशें मोटिवेशन दिवप. तशेंच कल्चरल आनी हेरिटेज प्रमोट करपी केदार आनी वरूण तांकांय असो बरें मोटिवेशन मेळ्ळें. तशेंच हे प्रायवेट सेक्टर जालें, पब्लीक सेक्टरानूय तांकां कोण इंजिनियर्स, चीफ इंजिनियर तांकां अवॉर्ड्स मेळ्ळे. हे सगळे भरपूर म्हत्वाचे, कित्याक हातूंतल्यान मोटिवेशन मेळटा आनी पब्लीक सर्वीस आनी बऱ्या तरेन करपाक मेळटा. सो सगळे सेक्टर्स कवर जाल्ले इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्डान इंजिनियरिंगाचे. सो आनी ओवरऑल इव्हेंट भरपूर बऱ्या तरेन ऑर्गनायज जाल्लो प्रोफेशनली. आमच्या बरोबर आसा सकाळ ग्रुपाचे CEO उदय जाधव सर. तांची उपस्थिती ह्या इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2025 खूब मोलादीक आशिल्ली. तांच्या खातीरच त्यांच्या हातभार लागिल्ल्या कारणान हो कार्यक्रम, हो सुवाळो, अवॉर्ड सुवाळो फुडें गेल्लो आसा. तर त्यांची ही मोलादीक उपस्थिती लाभिल्ल्यान तांची कितें प्रतिक्रिया आसा ती आमी जाणून घेवया. This was the very great event or evening for the Goa. On behalf of Gomantak, today we felicitate more than 10 awardees, those who have made valuable contribution for this to the society for the sustainability. I would like to thank all the jury members for their excellent contribution to this function, because quality of any awards depend on the quality of the jury panel, and they really did wonderful job for this event. I would like to congratulate all the winners of this event. Because of their valuable contribution, today they are standing on the stage with the pride, and I hope they will continue their contribution for well-being of the society. I would like to thank all the sponsors of this event. Because of their kind support, this beautiful evening was possible. I would like to thank all the chief guests and guests of honors who spare their valuable times and grace this occasion. There was very huge audience for this event, and because of their attendance, because of their motivation and cheering, the event was really memorable. I hope this event will be a remarkable event of this Goa, and hope to see you in the 3rd edition of the Goa Excellence Award in 2026. Thank you. तर हे आशिल्ले सकाळ ग्रुपाचे आमचे CEO उदय जाधव सर. त्यांची उपस्थिती खूप महत्वाची आशिल्ली आणि त्यांच्यानी हांगासर येवन जी लोकां ज्यांका पुरस्कार लाभले तांची उर्बा वाडयली. देव बरें करूं.